आज वर्ल्ड सुनामी डे है और आज यहाँ पे पालोलेम बीच पे मॉक ड्रिल होने वाला है कि सुनामी का मॉक ड्रिल होने वाला है। तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि पैनिक मत होना और कोऑपरेट करना। ऑल टू कोऑपरेट फॉर सुनामी एक्सेस। भाई और बहनों, सुनामी की चेतावनी आई है। अभी सभी लोग बाहर निकलो जाओ, पानी में मत जाओ। सुनामी की ओशियोनोग्राफी की चेतावनी है, सभी भाई और बहनों बाहर निकल जाओ। ओके आणि आमचे कंट्रोल रुमांतल्यान फिशरीजांतल्यान सगळ्यांक अलर्ट केल्ले आसा उदकान वचपा जायना म्हणून आनी ज्यो बोटी उदकान गेल्ल्यो आसा तांकां आमी रिटर्न शोराचेर येवपाक वॉर्निंग दिल्ली आसा कळ्ळें सो तेवूय येता सो तुमी आनी भायर काडप ना बोट वेदर वॉर्निंग आसा ओके सगळ्यांक कळ्ळें न्हू ओके प्लीज कॉपरेट रेडी
जेन्ना एमर्जन्सी येता तेन्ना आमकां कोण सांगून येवपाना ना आमकां कोणा सोदूं वचपाना आमची मिडिया उल्हास बाब सकाळसान हिंगा आसा कित्याक तेणें जायते कितें ह्या लोकां मदीं वचपा जाय जो पर्यंत तो कोणा धाडना वो त्या मिडियाचे हाडना त्या लोकांक कळपाना सो तेजे आमकां खूब गरज आनी खूब तांचे आमी उपकारी म्हणून सांगता तशेंच आयज हें मॉक ड्रील जावपाक कारण म्हळ्यार कितें 2005 जाल्लें तेन्ना आमी तेजे विटनस आसाय की खंय केन्ना कितें जाता पळय एमर्जन्सी सांगून येना आमी अशें थिंग बसून आसतना एक फावटी उदक सामकें भायर गेलें आनी जेन्ना तें येयलें तेन्ना सोमतें वयर येयलें तें गेलें आनी तेन्ना लोकांनी सगळें इतलें भिलें कित्याक कोणाक खबर सुनामी म्हणली खबर नासली आयज सुनामी म्हणून कितें जाता केस जाता तें खबर सो तेन्ना लोक सगळे हिंगसून धांवन कर्मा कडेन बसून वचून रावले ना म्हणून गाडी बिडी काय ना पूण आतां लोकांक प्रिपेरेशन जाल्लें आसा आयज आमकां खबर आहा जरी तो सुनामी कितें जाता जाल्यार आमी फकत कळोवचें पडटलें डेप्युटी कलेक्टर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक ते येता म्हळ्यार तेच्या पयलीं आमच्यान जी हालचाल चालू करूं मेळटली आनी हांवें खरेंच दृश्टी हांगा तेमकां खूब मेहनत आनी बरें ट्रेनींग हांवें ताका एकल्या पासून चयलां जेन्ना तो हें घेवन वयता तेन्ना 1-2 मिनटां मत्ता थिंगा पावलो सो हें तेंगे ट्रेनिंगाचें तेंचो पार्ट आसा पळय तो म्हाका दिसता डेली यूज करून बरें करता आनी तेंकां खरें शाबासकी दिवपाक जाय दृश्टीन तेमी भरपूर सपोर्ट केला आनी हेजे मुखार तरी कितें जालें जाल्यार आमी प्रिपेर्ड आहा अशें आमच्यान म्हणपाक येता. Today is the 5th November, the World Tsunami Day, organized by the Indian Oceanography and Space Research. That Goa State has 2 places identified as the World Tsunami Day. Is one of the beach is Palolem Beach. Today we started the program under the disaster management and under the South Goa district collectors. Myself, the deputy collector, Mamledar, PI, traffic police, and coastals, and deputy collector of North South. It is we organize this program on disaster management. It is a tsunami mock drill exercise which carried out in Palolem Beach. It is a awareness and active program which is required on this coastal beach. All the coastal people, then fishermen, then community, and all the officials located in the coastal Taluka district and South Goa district. Today we organize this mock drill exercise. It is good for learning of the people and to rescue all the operation. Any situation at tsunami we have to handle with the good cooperation with the local councillors, council and community. It is one mock drill exercise, but it is in reality, it is we have to take all rescue operation South Goa district collector on behalf of this. आणि प्रत्यक्षात जेन्ना आमी सुनामी जातली that means you are agree की हे जालते तुम्ही satisfy you are We are taking the much effort to learning the mock exercise. This is we have done good steps. It is we learn how to handle the mock drill tsunami, and it is with the good cooperation of the collector of the South. Behalf of this, will include all the authority, including local peoples, all media, and we will handle all the situation any times in South Goa district. that means you have taken तुम्ही हाजे पयलीं हाजी रिहर्सल बी घेतली काय कितें गाडी In the South Goa district, Kolwa has taken one mock drill exercise. The major role played by all the police inspector of Ankona police station, coastal police, then fire, health officers, local community, councillors, Mamledar, taken good major steps of this. This is good learning of reality exercise. particularly they are more sufferers. They are the first responder in the coastal belt and take major precautionary alert for the tsunami.